आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासता 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 Isto록 izomoli Pakavim dijieli Devacha jivan moli Devacha mokan nasli Amchi kaळza muरगोटा Jivya devak dinvasta आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक दिनवासता देव बरो दीस दिवं तुका जेजू कृपा दिवं आनी माये मोगाचो येवकार सगल्यांक तुमकां आज ह्या दोबाजीक परबे सुमयार सायबिमांचे दिना खातीर देवाक दिनवासतना आयच्या मिसाचें इंतेसांव मारिये जोसेफ फेर्नांदीस तशेंच आपआपलो वाडदीस आज समोरंतात नेथन निक्सन नॅश डिसोजा लुइजा मारिया आब्रेव ती आनी हेर आपआपलो वाडदीस समोरंतल्यांक देवाचो किरीत आशिर्वाद आमी मागुया. आज आमची SSVP वांगडी आपल्या स्थापनेचो 45 वार्षिक दीस पाळटात 45th एनिवर्सरी. देवाक दिनवासुया इतलो सुगूट वावर फाटले 45 वर्सांनी आमच्या सेंट विन्सेंट द पॉल संस्थेन ह्या गांवांत केला. भोव करून दुबळ्या धाकट्या सभेन जेजूचो रूपकार पळोवन तांकां आपली मजूत केल्या. सोंपून गेल्ल्या वांगड्यांक सासणाचो विसव, जिव्यांक बरी भलायकी आनी आमच्या बरे देखणारांक देवाचो आशिर्वाद हे मिसांतल्यान मागुया. तशेंच आज आमची विमेन ऑफ होप आपलो 5वो वार्षिक दीस पाळटात. फाटलीं 5 वर्सां जायतो बरो वावर आनी जायत्यांच्या तोंडार कुशलकाय ह्या जोम्यांतल्यान हाडल्या. तांच्याय देण्या बसत आमी देवाक दिनवासुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या सरगार वर्णाची दोबाजीक परब समोरमता आनी भारताच्या स्वतंत्रायेचो दीस मनयता. दोनूय परबो सुटकेच्यो आनी आमकां जेजूच्या बऱ्या तत्वांची परगटणार जावंक आपयतात. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारये भाशेन ल्हानविकायेन आनी विस्वासपणी शुभ वर्तमान परगटतात. मारयेन ल्हानविकायेन आपली पावलां मारली आनी विस्वाशीपणान आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाचे उतर परगटले आनी देखूनच देवान तिका कुडी आत्म्या सयत सर्गार उबारून व्हेली. आयज भारताच्या स्वतंत्रायेचो दीस आमी मनयतना मारयेच्या पावलांनी पावल मारून ल्हानविकायेन आनी विस्वाशीपणी शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावन क्रिस्ती तत्वां आनी देवाचें उतर परगटतलीं आनी जिवितांत जियेतलीं नागरीक जावंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. तशेंच
आयज दामावच्या मिसावाचो दीस. मिसावाच्या वावरा पासत आमचे मागणे देवाक उबारुया. आनी फाव ते भाशेन हे पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तयार जावं. नितळ मनान सगळे तरेचे गुलामपणांतली आमकां मेकळी कर म्हूण बापा लागीं मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आयच्या संतोशाच्या दिसा आमची एक एकल्याची मागणी ते सवा बापा मुखार उबारुया. सगळ्या राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें नांकवार मेरे कुडी आत्म्या सयत सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली, त्याच दिसाक भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची
आनी मोगाची ओड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओडकून घेता. आमचे सर्गीचे मायेचे आश्रयकाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटोन आत्म्यांची स्वतंत्राय जोडून आनी स्वर्गार सुखेस्त जिविताची बोडती भोगूंक पावूं. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गा देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांया तळा चोंदरी आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बाळून जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो कुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एके तकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक 3रो वांटो खोस लावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावन आसले ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेटकाटेन सगल्या पर्जांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशी आनी ताचे सोदरे सोरशी उबारून व्हेलो. आनी बायल अरण्यांत पडून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो उदिकार दोखोल जाली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. ओर्फींच्या भांगारा नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. पोतून म्हणया. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुंवरनी तुका नोमान करूंक येतात. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. जबाब. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक तुवे सोत्राय दवर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरूपायेक भुलतलो राजा. तुजो पोती तो ताची सेवा भोगती कर. जबाब. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरनी प्रवेश करतात. जबाब. ओफीरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खरेंच म्हणपाची न्हिदल्यान ताच्या पोटान फॉल कशें बापान
बापान क्रिस्ताक म्हटलेलें पुनर्जीवन केलां, कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनूय आयलें. आनी जशीं आदाबां सोबे सोगलीं मरतात, तशींच क्रिस्ता सोबे सोगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सोगलीं कोरोना प्रमाणे आपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फॉल कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना ताची तीं सोगलीं उपरांत सोगलें पद्दनाच्या अधिकाराचो आनी प्रभाद्यांचो भस्म करून तो आपलो राज देवा बापाचे आदीं कोत्तलो. आनी तेन्ना सोगटांची सोंपाडणी, कित्याक आपल्या सोगल्या दुस्मानांक पांयां तोला मोस्तीत पर्यंत ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मान मोदलो निमाणो दुस्मान म्हटल्यार मरण. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन आमी गावुया. B10 पान 27, B10 पेज 27. आमी 4थो श्लोक गावुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनी मारयेन मुळे म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिळगा म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सुद्रावयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास धरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक निते काळी केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.
भयणी भावांनो, संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमी देवाक दिन वाजता. आनी दिन वाजपाचें दुपेट कारण म्हळ्यार आमचे सर्गीचे आवयचो स्वर्गार व्हरोणाची दोबाजीक परब. सायबीण मांयची आसुमत सायबीण मांय म्हूण तिची परब आमी मनयता. संवसारांतली यात्रा तिची सोमतोच, तिची कूण पुरान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना. तिका सुर्गीच्या वैभवाक उबारून गेली. हें आमच्या भावार्थाचें एक सोत. आनी ह्या सोताचो आयज आख्खो संवसार क्रिस्ती भावार्थी परब करतात. दुसरें कारण म्हळ्यार जे दिसाक सुर्गीच्या आवयक स्वर्गार उबारून व्हेली ते दिसाक आमचो भारत देश स्वतंत्रायेक उठलो. म्हणजे आमकां भायलो देशांतले मनीस आमचेर राज चलयताले ते सोडून हो आख्खो देश आमच्या हातांनी घालून गेले. आमी ताका स्वतंत्रायेचो दीस म्हणटा. दोन तरेच्यो स्वतंत्रायो. मारयेक कुडी आत्म्याचो स्वर्गार व्हरून पूर्ण स्वतंत्राय देवान तिका फाव केली. टोटल फ्रीडम बॉडी एंड सोल. आनी हो समारोप आमकां आयकलाक खात्री आनी भरवंसो दिता. एका दिसा आमी सगळीं माय मारे बराबर स्वर्गा राज्यांत आसतल्या. देखून आमी जायतीं गायनां करता माय मारेची. स्वर्गार स्वर्गार म्हजे माय थंय हांव वेतलो. तुवें म्हजी आवय आसा थंय आमी वचूंक. खरी स्वतंत्राय आमकां फाव जावं. कित्याक माय मारे सवें भाव भयणीनो खेरीत गूण आमी पळयता. आनी ते गुणांतल्यान माय मारी आमकां एक एकल्याक नमुणो खरी कुडी आत्म्याची स्वतंत्राय फाव जावं. माय मारिया देवाच्या उतराक उक्ती आसली. शी वॉज ओपन टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर आपल्या मोना काळजांत आनी आपल्या कुसव्यांत तिणें सांबाळलें. देखून ती सुभागी. देखून बोडवो गाब्रियल म्हणटा आवे ग्रासिया प्लेना. नोमान कुरपेन बोललेली सोमी देव तुजे थंय आसा. गॉड इज विथ यू. गॉड इज विथ यू इन युअर हार्ट. गॉड इज विथ यू इन युअर माइंड. गॉड इज विथ यू. And this very God will be taking flesh in you, in your womb. तुजे कुसव्यांत जे उतर देवाचें तुजे काळजां मनांत आसा तें मनीस रूप मनीस स्वयं घेवचें आसा. पूण तुजो जबाब जाय. आनी देखून मारिया म्हणटा ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. माय मारिया वय म्हणटा येस टू द एंजल आय एम रेडी टू बी द मदर ऑफ द सेवियर. माय मारीचो वयकार माय मारीचो वय जबाब तिका करता देवाच्या पुताची आवय. बागेवन जिवा म्हणटा एट verbum caro factum est et habitabitis nobis. ते वेळार देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. लोकां मदीं जुदेव लोकां मदीं देव आसलो तोंबूंत. आर्क पॅट आसली देवाची. ही देवाची आर्क पॅट घेवन इस्रायल लोक वयतालो बासयलेले गांवांत. ह्या आर्क पेटींत आसले जुदेवांचे कायद्यांचे शास्त्र. आनी ह्या कायद्यांच्या शास्त्रांतल्यान देव आपल्या बरोबर हाजीर आसा अशें जुदेव लोक चिंतालो. आनी देखून ही आर्क पॅट घेवन वताले. निर्वासीत जाले आर्क पॅट घेवन गेले सोडिनासले. ही आर्क पॅट जावन आसली देवाच्या आसण्याची कुणां.
मारिया वय म्हणटा आनी आपल्या कुसव्यान देवाच्या पुताक येवकार दिता. ती जाता द न्यू आर्क ऑफ कॉव्हनंट. देव मनशा मदें इमॅन्युएल गॉड विथ अस. क्रिसमसाक आमी पोतून पोतून म्हणटा इमॅन्युएल म्हणजे कितें? देव मनशा मदें, गॉड विथ अस. अँड गॉड विथ मॅरी, माय मारिया ह्या देवा पुताक येवकार दिता. इमॅन्युएल जेन्ना ती म्हणटा हांव आसा तयार देवाचे पुताची आवय जावं. भाव भयणीनो, हीच ती आमची सर्गीची आवय. तिच्या वय जबाबान आमकां सुरवणार मेळ्ळो. आनी देखूनच पवित्र सभा ओळखून घेता इतलें उंच मोलादीक देणें देवान आमकां दिलें. आमची माय देखून तिका ह्या संवसारांत कुसूक पुरान दिवंक ना. तिका सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली. आमी तिका मोगान आसूम सायबीण माय म्हणटा. सायबीण माय इज अ लिबरेटेड वुमन अँड इज अ लिबरेटींग वुमन. आमकां सायबीण माय एक नमुनो स्वतंत्रायेचो, मेकळेपणाचो आनी मेकळेपणान जियेल्ली वस्तोरी आमकां एक एकल्याक मेकळेपणान जियोंक देख नमुनो. लिबरेटेड वुमन अँड अ लिबरेटींग वुमन. आज ही कल्पना आमच्या मनात दवरुया. कित्याक जालें? कित्याक माय मारिया ल्हानवीक चाकून आसली. पळयात आयचे हें सायबीण मांयचें तुस्त गीत माग्निफिकात आनिमा मेया डॉमिनम. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. कित्याक? पळयात माय मारीचें तुस्त गितांत कितें आमी पळयता? सगळें देवान केलां म्हणटा आपलें सगळें. एलिझाबेथ इतली वयर उबारता सायबीण मांयक, केदें व्हडलें भाग म्हाका म्हजे सुमयेची आवय म्हजे घरा येवचें. तूं सुभागी, वस्तोऱ्या मदें तूं सोदोव, एलिझाबेथ म्हणटा. आनी माय मारिया कसलो जबाब दिता गाय? सगळें देवान केलां, हांव कोण न्हय. आय एम द हँडमेड, अनबीन. हांव कोणूच न्हय, देवाची ल्हानवीक चाकून. तो पदवेदार, तो बोलीस, ताणें म्हजें सगळें व्हड व्हड वस्तू केल्यात. सोदोव ताचें नांव. माय मारिया सगळें देवाक, देवाक दिनवासता वाकणटा, मोहिमा दिता. दुसरे सुवातेर ती म्हणटा तो वयर काडटा पडनासतना, दुबळ्यांक वयर काडटा, ल्हानविकांक वयर काडटा, साद्यांक वयर काडटा, गिरेस्तांक गोरविस्तांक खाला आपटिता. ती ताची मांडावळ आमच्यांनी विचार करूंक जायना. सायबीण माय सगळें देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेता. भाव भयणीनो, ह्या परबे दिसाक आमी आमच्या भारत देशाचे स्वतंत्रायेचो दीस 77th इंडिपेंडन्स डे समरुमता आयज. सगळीं भारतांतली परजा, मिलियन्स अँड बिलियन्स ऑफ पीपल, क्रोज ऑफ फेलो इंडियन, वी आर सेलिब्रेटींग आवर फ्रीडम. आमचे स्वतंत्रायेचो दीस आमी पाळटा. कसलो स्वतंत्रायेचो दीस? केन्ना केन्नाय भाव भयणीनो विचार येता, वॉट टायप ऑफ लिबरेशन? तिरंगी बावटो घराचेर उबारून, अह्यो रॅली काडून, मोबायलाचेर तो मॅसेज घालून हाका फ्रिडम म्हणटात? असली सुटका 70 आनी 7 वर्सांची आमी समरमता. असले सुटके पासत आमचे सुटके झुजारी मेले. असली सुटका घेवंक बापूजी बोणकोणीत रावलो, त्याग केले. भाव म्हणून आज विचित्र 77 years of freedom. Where are we? Are we truly liberated persons? मोना काळजान मेकळे आमी, वा आमी अदीक आमचेच गुलाम जाल्या?
हालींच आमच्या देशाची इलेक्शन जाली, सगळे जे एलिसांव लागले ते करोडपती. सगळे जे देशाचे एलिसांवाक रावलेले मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट तांची एक एकल्याची येणावळ करोडपतीज. Are we really free? Are we breathing air of freedom in our country? Or are we slaves? We are slaves. आमकां सगळ्यांक सांकडो घाल्यात, आमच्योच सांकडो. ब्रिटीश गेले, आज आमी आमचे गुलाम. आनी गुलामपणाची परिस्थिती भाव म्हणून आमकां मेकळेपणान जिवंक आदार दिना. कितलेय नारे घालू आमी, कितलेय तिरंगी बावटे आनी बावट्याची ड्रेसां घालू, कितले आमी बावटे विकून रस्त्यांचेर, मेकळेपण मेळचें ना. आमचे मन काळजान आमी मेकळे जाले बाबा. आमी एका एका भारत नागरिका सगळे खरें मेकळेपण पळयले शिवाय आमी मेकळे जावचे ना. आमचे सगळे मेकळेपणाचो वारो आसूंक जाय. मना काळजान एक एकल्या सगळे म्हजो भाव म्हजी भयण कशी आमी उपकार पळोवंक जाय. आमचे माय मारयेक पळोवन शी इज अ लिबरेटेड वुमन एंड अ लिबरेटींग वुमन, तिचे भाशेन आमी जावंक. आज आमचे फुडारी, देशाचे फुडारी जांकां सेवा करूंक आमी विचून काडल्यात, तांची आमी सेवा करता, ते सेवा करनात. ते सेवा करनात. पार्लमेंट बंद जालो आनी आमची विधानसभाय बंद जाली. जायती उलोवपां, क्वेश्चन आवर्स, कट मोशन्स, अटेंशन, मोशन ऑफ अटेंशन, जायते कितें आयकता. इज दीस द सायन ऑफ आवर फ्रीडम? भाव भयणीनो, आज आमी घरा वयता आसा तेच माय मारीक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. भारत देशाक स्वतंत्राय मेळ्ळ्या भायल्यांतल्यान, पूण हो देश आयज आमच्याच हातांत आसा. काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत प्रत्येक नागरिकाक असलो हक आसूंक जाय. आज आमचे कितले भारतांतले लोक गेलो सोडून भारत. दे OCI घेवन भोंवतात. सिटीजन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, CIO, ते घेवन भोंवतात. दुसऱ्यांच्या देशांनी आसात, थंयचे नागरीक जाल्यात. कित्याक? मेकळेपण आसलें म्हूण आज भाव भयणीनो आमकां चिंतपा सारकेलो दीस. बावटो उबोवन मेकळेपण दाखयना. हर घर तिरंगा लावन मेकळेपणाची पावलां नात. भारत देशाची भायली स्वतंत्राय समोरून कांय मेळना. प्रत्येक नागरीक, प्रत्येक देशाचो फुडारी खरेपणान मेकळो आसूंक जाय. मन काळजान, जंय भ्रश्टाचार ना, जंय लूट ना, जंय एक एकलो आपल्या देशाच्या पासत वावुरता. आज लोक जाय तो आमचो इनकम टॅक्स रिटर्न करूंक तांकां राग येता. वस्तुमतीच्या गांवांनी इनकम टॅक्स रिटर्न घालूंक तयार ती खुशाल. कित्याक आपल्या जाणटेपणार आपल्याक सरकारा कडल्यान जाय तो तेंको आदार मेळटलो म्हूण रावता आनी मेळटा.
आमचे भारतांतले आनी गोंयचे लोक इंग्लंडाक गेल्लो आसा जाणटी, थंय पेन्शन घेतात इंग्लंडाच्या सरकाराचे. थोडी जाणटी स म्हयन्यांनी इंग्लंडाक वयतात, नाजाल्यार तांकां तें बेनिफीट मेळचें ना. त्या बेनिफीट घेवपाक कित्याक हांगा बेनिफीट नात. स म्हयन्यांनी तांणी परतून इंग्लंडाक आपली हाजीरपण दाखोवंक जाय. आनी आमचे हांगा जाणटी आमकां फकत दर्जो आसा सिनियर सिटीजन आनी 0.50% इंट्रस्ट, हाय इंट्रस्ट, 0.50% हाय इंट्रस्ट. हे आमचें फ्रीडम, ही आमची सुटका. जे सुटके पासून आमचो बापूजी महात्मा गांधी ब्रिटिशाच्या हातांतल्यान जाय तें सोंसलें, कसलोच बोबाड करिनासतना सोंसलें. भितरल्या मना काळजाची चोडवड केली. आयज मायमारीच्या स्वर्गार वर्णनसा आमचो देश तिच्या हातांत घालुया. देशाच्या एका एका नागरिका पासून मागुया, आमचे पासून मागुया. मना काळजाची खरी स्वतंत्राय आमकां मेळूं. प्रत्येक नागरिका सवें आमी हो सुटकेचो नारो पळोवं. आनी जावं तो दादलो जावं ती बायल, अभिमानान आमी एकामेकाचे सेवेंत स्वर्गराज्याचो प्रवेश करूं. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमंता देवाक सोपदार बापाक स्वर्गान सरकारान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा समया गोरबी सांबाळलो अंकुआर मृता जल्मलो पोंसलो काल ताणे कोसले कुसाय जोडलो कमेलो आनी ताकांनी पिलो कमेल्ल्या मदीं देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर्पदार तीर्थान जिवे आनी मेल्ल्याची मुर्सबी करून घेतलो सोतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकता पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण साश्टाचे जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी खालतीकायेन आपलीं पावलां मारून दोर दिसा पोरचेक जेजूची हाडूंक शुभ वर्तमान तांकां परगटूंक आनी सर्गी राजाची वाट चलोवंक आदाराचे जावं बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन खालतीकायेन आपलीं पावलां मारून पोरचे सवें बरी तत्वां मुल्यां शिंपडावन खरी स्वतंत्राय समेस्तांक जोडून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सोमेस्तांनी आमच्या ल्हानवीक जिविताचे चालींतल्यान देवा मुखार मानवलोली जावंक आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराची परगटणार जावंक बापाचो आदार सोमेस्तांक मागुया. दामावच्या मिसावाचो वावर सुफोल जावंक
जेजूची खोरी वोलोक पोरजेन घेवन जेजूक चिटकोण रावूंक आनी हो वावर करतेल्यांक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा, आजच्या दोबाजीक कुशलकायेचे दिसा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यात. आमच्या भारत देशा पासून आमी कालतिकायेन तुका उलो मागता. खरी स्वतंत्रायेन आमी जिवंक काळीज मनान आमी तुका आमच्या बापाक ओळखूंक सायबीण माय बराबर आमी कुडी आत्म्यान स्वतंत्रायेन मेळूंक पावूं आमची मागणी तूं स्विकार कर. तुझ्या पुता जेजूची नावी. बसूया. आयचे कलेक्शन आमी दामांवच्या मिसावां खातीर पाठोवन दितले. दामांवच्या मिसावांत बू करून आमचे पिलारचे पाद्री जायतो मिशनरी वावर करतात. तांकां आमचो तेंको उदारपणान दिवया. बेटोनेक आमी गायन गावया मातयेचें भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. उबी रावया. भयणी भावंडूय आमचें बलिदान सोरपत विदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा अंकवार मरेच्या दोबाजीक स्वर्गार वरोणा दिसा आमी हे देणी तुका भेटयता आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्राये पासत तुका दिन वाचून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुज्या दाराळ देण्यांनी भरलेल्या आमचे भुमींतली ही दानां ओवंडो आनी सोरो संतोशान तुका ओपून दिता. त्याच बरोबर समेस आमच्या भाव भयणांचो वावर कोश्ट दुकां संतोश उस्के आनी ओत्रेक आमी तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणीत मोगाचे समर्पणांत आमची भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफोळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय अंकवार मारिया ताणें केल्ली सोडवणीचें प्रथम फळ. तिका ताणें पातकाविणें निवारून मरणांच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमची संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणा आनी बरोवसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले अंकवार माये बराबर आनी स्वर्गीच्या सोल दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुनी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापसायला, फिलीप आमचे बिश्सायला आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान भर. पुनर्जीवनपणाचो परवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणून शिका करूं. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोळीत मुखामोल पळोवंक फाव. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत सुटकेन जिवंक प्रयत्न करतल्यांची, आपल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन मांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. स्वर्गार उबारून वेल्ल्यांक कोर मेरे देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटून तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बाराबर म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गेच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो सुटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुती स्वर्पातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस दितात, तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटली. आमकां खरी स्वतंत्राय खरें मेकळेपण दिता तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोच्या देवा, जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D17 पान 15 D17 पेज 56. Gesù,
모자 대와 아메다 여자구가 제수 모자 대와 아메다 여자구가 काळजांत आयलोल्या जेजूक ह्या वेळार अनुभवया. ह्या जेजून आपल्या आवयक स्वर्गार वेली कुडी आत्म्या सयत आपल्याक जल्मा हाडलेलो उपकार स्वर्ग फाव करून तिणें ताका नेटयली. आमकांय तो स्वर्गार व्हरूंक येता. ताचें आसणें आमी अनुभवया. स्वर्गार व्हर म्हूण मागुया. खेरीत भाशेन हांव पादिगार फादर डॉमनीक म्हजे वतीन तुमकां सगल्यांक आयच्या ह्या तबाजीक परबेची परबी पाठयतां. हॅपी फिस्ट ऑफ द असम्पशन ऑफ द ब्लेसड वर्जिन मॅरी. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सायबीण सदां आशिर्वाद घालचो. सायबीण माय स्वर्गार आसा आमच्या सगल्यांची मागणी देवा सुरी पावूंक. ती जें आमी तिचे लागीं मागता ती देवा मुखार उचारता आनी देव व्हडा संतोशान खुशालकायेन आमकां ती मागणी फावो कोत्ता. मागुया सायबीण माय लागीं की तिचे भाशेन आमकांय स्वर्गार व्हर म्हूण. ह्या मिसा उपरांत मीस आसा 9:15 तें इंग्लिशींतल्यान जातलें इंग्लीश मास. आनी त्या मिसा उपरांत मरण आसा पास्किना नुनीश आमचे रिना युक्रिस्टीक मिनिस्टर. मागीर आमचो कॅविन आदलो कॅटकिस्ट ताची शेमाय कॅविनाची शेमाय आनी रिनाची सासमाय हिचें मरण 10:15 आमी तिच्या घरांतावन आमी भायर काडटल्या आनी मागीर इगोर्जेंत मीस. त्या उपरांत आनीक इगोर्जेंत मिसां नात. आतां केक वांटली आमची SSVP आनी विमेन ऑफ होप. SSVP तुमी जशें आयज मागलां 40 वर्सां आनी विमेन ऑफ होप 5 वर्सां. मागुया तांचे पासत तांचो वावर अदीक करून दुबळ्या सवें आनी गोमेल्यान त्या बायलां सवें अदीक नेट्टान करूंक कृपा मागुया. आमचे परंपरे प्रमाणे आयज सांजे आमी युनिटी कप पाळटावन 3 वाजता आमी सुरू करता. जाय म्हणटा फादर दोग कितू आहा पूण डिले केल्या जाल्यार 10 जातलीं. तुमी येवचें रोखडोच आमी सुरू करुया. वाड्यांनी रेजिस्ट्रेशन दिलां चडशा व जायत्या. थोडे उरल्यात कार्दोज 1 and 2, माशेदाले मोरोड, दुर्गावाडी, युजीन मुलातीन वाडो. मागतां PPC हांणी फुडाकार घेवंक रेजिस्टर करचें. तुमी 3 वरांचे लगूत यात आमी तुमकां खेळूंक दितल्यात पूण रेजिस्टर करात. कित्याक हो आख्खो गांवचो हेड थोड्यांचो न्हू सगल्यांचो. ताका लागून आमी कॅटेगरी केल्या. यूथ केला, जाणट केला, बायल केल्या. खेळोयात. जिखपाचें न्हू पूण वांटो घेयात, खेळात. उमेद सगल्यांची वाडोवया. दीस लागीं पावतात आमच्या कोणसाचे फेस्ताचे. 18 19 20 तयारी 3 दिसांची कोणसाच्या फेस्ताक. सांजे 5:30 वाजता तेस उपरांत मीस. आमी पोस्टर घातला भायल्यान व्हडलो पोस्टर घायला ग्रीन कलराचो. तुमी पळोवचें तांबडे लेत्रान बरयलो आसा. सगल्यांचे हांव कितें सांगता थंय आसा 18, 19, 20
फादर सांतोनीन कुलासो ओनासिस डी क्रूज लेस्ली नरोना येतले 21 वेर फेस्त 6, 7, 8 मिसां पयलीं आनी 9, 15 आमी हांगा तावन पुरसांव काडून कोणसांचेर आशिर्वाद आनी पयलें कोणोस कातरूंक वेतोले हांव 10 मीस 10 आमचो ऑक्सिलियर बिस्मो ऑक्झिलरी बिशप सिम्यांव येतलो आमचो कुर्तो ताका आमी आपोवन सन्मान करचो सत्कार करचो आमचो कायदो पूण ह्या निबान ताका आपयला कोणसाच्या फेस्ताच्या निबान ताका आपयला तुमी येयात आनी ताच्या मिसान वांटो घेयात ताचो आशिर्वाद घेयात त्या दिसाक तियात्र आसा आमी तालिगांव कम्युनिटी सेंटरान दवरला आमच्या हॉलान दवरलो पूण आजून एसीचे प्रोसेस जावंक ना आतां पावस थांबलो गोरमी कितू सारक स्वर्गार पावयतली गोरमी ह्या पावसांत आमी चिंतलें तुमकां तालिगांव सेंटरान दाखोवचें बरी एसी घान अवांतर करूया आनी टिकेट आमी चड दवरूंक ना 150 रुपीज दवरल्या तुमचें चिंतून आमची मोगांची तालिगांवकार आमकां जाय याद पडोवंक सो कोणसांचें फेस्त बरें करुया हो एक अनाउन्समेंट धाडला आर लेडी ऑफ द रोजरी हाय स्कूल सिस्टर आंतोनेत कुलासो एडमिनिस्ट्रेटिव्हीने की वेकन्सी सर्विसो मेळटात म्हण मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS आतां आदीं पिवन म्हणटालें आतां मल्टी टास्किंग स्टाफ म्हणटात रेग्युलर पोस्ट हो दादल्याक SSC पास जाला आतां कोणें आसा जाल्यार ताणें वेचें आनी प्रायमरी टिचर पोस्ट आहा रेग्युलर पोस्ट फिमेल 12th स्टँडर्ड विथ DED आनी टेट टिचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जशें दोतरांक नीट आहा आनी कितें सेट आहा मॅट आहा ते भाशेन हांकां टेट आहा TET सो कोणाक केलां पास जाल्यान तांणी वेचें मेळूंक एप्लाय करात म्हायती काडात एप्लाय करात देवाक फावो जाल्यार तुमकां सिरीज मेळटली आमी मागता आनी एकदां तुमकां परबीं तुमी म्हणटलीं फादर आयज सगळे हॉलिडे तुगे अनाउन्समेंटां हॉलिडे ना कितें करया सांगपा तें सांगचें न्हू उबी रावात आशिर्वाद घ्या प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमचे बापा मोहिमेक पावलोले अंकवार माईच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोश भरीत काळजान घेतले उपरांत हे मागणें आमी तुका विश्वासान करता आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेची भुरगीं तांणी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद पडूं आमच्या भारत देशांत नीत शांती मोग आनी सगळे तरेचे बरेपण दिश्टी पडूं आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जाणवायेन देशाची राज चलोवंक तांकां करपा दी आनी आमी सोमेस सांकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगताक स्वर्गार सुकेस जिविताचे बोत्तेक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आज SSVP 40 आनी 5 वर्सां संभ्रमतात तेन्ना आमचे मोदी हाजीर आसा प्रेसिडेंट ऑफ पेंजीम पर्टिक्युलर कावन्सिल आमची भयण कॅरन तिका SSVPच्या नांवान आमी मागीर मोगाचो येवकार दिता आनी आमी साबिटीन तिणें वांटो घेतला तिका आमी किरीत भशेन दिन वाचता तुमकांय सगल्यांक तुमी तुमचो तेंको दितात देखून जायते फाटले 40 आनी 5 वर्सांनी SSVPन आमच्या ह्या गांवांत काम केलां देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासुया आयतारा दिसाक उट्रावीर प्रिजन मिनिस्ट्रीचे आमचे हांगा टीम येतली प्रिजन मिनिस्ट्री टीम आमचो तालगांवकारांचो आदार कारितास गोवा प्रिजन मिनिस्ट्रीच्या वावराक तुमी तुमचो तेंको दिवचो म्हूण उगडास करता उट्रावीर आमच्या भुरग्यांचे सिंगींग हिम सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा हिम सिंगींग ताकाय आमी आमच्या भुरग्यांक संदेशकारांक तशेंच आवय बापायक बरो येस हांव दिता सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या ह्या दोबाजीक परबे दिसाक आमची तकली बागावन कास सायबीणमांचो आशिर्वाद आमचेर तशें आमच्या गांवचेर आमी मागुया भाग्योन अंकवार मेळेचो पूत जावन देवांच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूंक आमेन अंकवार मरे उदेशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतला
ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. Amen. आज अंकवार मेरेच्या स्वर्गार व्हरोण्याच्या दिसाक आमी कुशाल बरीच जाता. तेच माय मारेच्या आदारान आनी मजतीन सुर्गीच्या राज्यान संतोशान आमी सोगलीं पावूं. Amen. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदां आसूं. Amen. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखदार मिसाच्या शेवटा गायन गावया. नोमान नोमान मारी टी 30 आणि 7 पान 219 T37 पेज 219.